सुपर, क्या बात है, एक नंबर. पोळो आणि कणवो पोळ समजलो मग फोटो हाडटलो जेव्हा मेगेल दाखवून मिस्टेक जाल्ले मिस्टेक कोण शिकतात न्हू जेव्हा मस्त लोक न्हू चॅट जीपीटी यूज करता असेल तर चॅट जीपीटी असणं प्रॉपरली तुमकां सांगना आता एक पळयत आसत आनी सॅलरी कसं की नेगोशिएशन करत असेल तर चॅट जीपीटी निमगीत आसा की हांव सॅलरी कशी नेगोशिएट करूं हें कसं वाईट. व्हॉट्सअप गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग. घंटे जाल्ले 9:50. हांव 2:30 उठयलो काल राती न्हिदतान वेळ जालो एडिटींग करता आशिल्लो जस्ट उठयलो म्हळ्यार एक प्रॉपर न्हीद जेवका ना जाल्यार हांव क्लासान न्हिदता. हांव आतां फटाफट ब्रेकफास्ट करता. आम तावळी उठून बसले हांव उठनीची तर ती वेगळे खातीर वेट करता सो आतां हांव फटाफट करता ब्रेकफास्ट. तर दूध दवरला, च्या दवरला, चिकी चेंज आज रेडीमेड म्हणल्यार तू गुचून आता न्हू पोळ्या पीठ हाडता अम्माक सेम गेला तर कसं ती सांगता रोल हांव करशी गे. हांव सांगलें या केन्नाय रोल हांव कंटाळ्ळो म्हाका. एक काम करता तू गोसून आमगेला पोळ्या पीठ म्हणटा तें हाडता लायक कोण पोळ काडया म्हळ्यार कसं करता सो फ्रिजान तू कोण बस ते कोण लायक करून बुड्डोन मी खवेत ना पोळ्या ओटू एक नंबर सुपर लागता. चलो कसं ना जाल्यार न्हू हें बेस्ट पोळ्या पीठ हाडचें लायक करून खावचें फ्रेश आसता ताजे खातीर हांव वचून हाडता तर हांगा पीठ हाडलां. आता फटाफट अंतू घालता कोण बाय आता हून करचा दवरला. आम्हा पोळ काढची की कसं काढचे पोळ काढू. चलो ठीक आहे पोळ काढया. तर मीठ आणि थोडं उदक घालून पुरा रेडी केला पीठ. तर ह्या पळय पोळो हे फर्स्ट पोळ न्हू ताजे खातीर कसं की कडक जाल्ला हें ठीक आहे आरामसेर काडता. पळय सुपर, क्या बात है, एक नंबर. फर्स्ट पोळ एवरी टायम तशींची खंयचे की विंगड रूप आसता ताजें. सेकेंड टायम थर्ड टायम कण ताजी मागीर ते प्रॉपर शेप येता न्हू. हांवें पळयलां तें फर्स्ट टायम काडटा नासतना ते भायर इडली डोसा ते स्टॉलांत आसता तांणी फर्स्ट काडटा ती आनी उडोवन सोडता ती मागीर सेकेंड टायम म्हणल्यार लायक येता करून कसां करता म्हाका तें कसां लॉजीक मोग करता कसं नाही बट ठीक आसा आमी उडयना ती आमी खाता ती. हां चलो हांगाचो लायक कोणी हांवें होऊन जाला कोणबो खतखत आयला बंद करता. ब्रेकफास्ट रेडी गायस, एक नंबर. हें पळया गायस कशी पोळ जाल्ला म्हळ्यार ठीक आस चलता. आतां फर्स्ट पोळ हो कुडकी जाल पळय 2 तुकडा. तर अम्मा हांगा दिला हांव पोळो आनी कणबो पोळ समज बाबा हांव नाही केलें तें पीठ तोकून हाडलें लायक आसा. चल ठीक आसा. मीठ आनी काडटोच हांव हांगा ते थोडें पीठ आसनो हांव आसनो फ्रिजात दवरला म्हळ्यार तें वायट जावची नको जितलें लागो तितलें काडटा आसा ताजे खातीर. अम्मा तांगा जस्ट आतां लंचा प्रिपेर करता आसा म्हळ्यार म्हाका वच्चास करून दनपार ताजे खातीर. आनी हांगा म्हाका उपकरी करता आसा म्हळ्यार तेंडले आनी बटाट घालून उपकरी लायक करून शिनला तिणें सपूस करून आनी शीत दवरला तिणें. तर सुपर आज ही तेंडले आनी बटाट घालून उपकर करता आसा एक नंबर. फण्णाक रेडी केला तिणें आनी लायक करून फण्ण घालचें आनी आमगेलें लंच पुरा रेडी करता. तांणी पिवन पुरा जाल्ला. पयर हांव तेंडला हाडला एक नंबर लायक कसो म्हाका तेंडलें पिकला हय. ओ हो हो हांव लेकी लायक अशी म्हाका खूब चिकून दाखयला जाय. अच्छा तर मागीर तें कशी करता होड आसल्यार होड आसा हाडचें ना जेवा. अच्छा चलो ठीक आहे गायस. कसं की मेगेल दाखवून मिस्टेक जाल्ले ठीक आहे ओके चलता. अशी कोण मिस्टेक कोण शिकतात ना. आज बटाट आनी तेंडले घालून उपकरी आनी शीत अयो कारा तेरांदे वापस वेळ ठीक आहे ओके ओके गायस सुपर. चलो ठीक आहे थोडे कोणबोय आसा पुरो मिक्स करून गावचे वेस्ट केन्नाय करचें ना न्हय. दनपारचे क्लास कॅन्सल जाल्यार ताजे खातीर हांव लेकी आसनो ब्लॉग एडीट करूं म्हाका टायम आसना ताजे खातीर. तर ब्लॉग एडीट करता आशिल्लो आनी म्हाका एक अशींच स्क्रोल करता आशिल्लो आनी एक म्हाका कसन एक नवेची एक पळोवचें म्हणलें की आसना आईचे जेनझी म्हणल्यार कसं करता जाय आत्ताचें जनरेशन तांकां जेनझी म्हणचे आमगेले मिनिमल कसं न्हय मिनिमल कसं की आसा आमकां नाव कसं की आसा आनी अम्माल काळाचें कसं की कसं
सायलेन्स म्हाका कळना तें कशें ना म्हाका आतां तर नांव कळ्ळें जेनझी ह्या पुरा बापरे आतां येवचे आल्फा बीटा कसन नांव येता जनरेशन पुरो येतात न्हू तांगेले एक कॅटेगरीज डिसायड केल्या तर आईची ट्रेंडिंग चाल आसा जेनझी तर आज कसं करता सर तुमकां टॉपिक कसं जाला जो मस्त लोक न्हू चॅट GPT यूज करता आसा ती तर चॅट GPT न्हू एक सर्च इंजीन आसा बट एक विशय तुमकां सांगता की चॅट GPT न्हू प्रॉपरली तुमकां सांगना ताजे खातीर हांव न्हू कसं करता हांव लॉग इन करना तांदू हांव मागीर पर्सनल डिटेल्स कसले दिवपाक चॅट GPT ते चॅट GPT न्हू कळना तें सांगच्या जेन्ना तुमी पर्सनल डिटेल्स केन्ना दिवं नाका तांकां कशेंय टायप करना कशेंय पर्सनल डिटेल्स आसना टायप करचे ना तांदू खंयच्यानय सर्च करचे ना आनी तुमी हांव येदोळ ते लॉगिनूय करनी तांदू हांव यूज करता आसतना फ्रीची यूज करता आसा विदावट लॉगिन ताजे खातीर केन यूज करता कसन आसा बट हांव न्हू केन आसना अशींच टायप करतना पळयलां एक कसन की हांव गेला बेन्ने डोसा कशी करची करनो तुमकां तो कसन जाला करनो चॅट GPT न्हू एक पाटी न्हू म्हाका विंगड रेसिपी दाखयले आनी थोडे वेळ आतां रिफ्रेश केले वापस त्यांची क्वेश्चन घाल्ले विंगडाची ताणें म्हाका वापस रेसिपी सांगले अशी करू म्हळ्यार चॅट GPT प्रॉपर आन्सर दिना दोन पाटी विंगड आन्सर्स दिता असं ताजे खातीर हांव लायकली हें कसन की गडबड आसा चॅट GPT अगर एक क्वेश्चन जाल्यार ताजे आन्सर दिवपा ना तूं वापस सेम टू सेम विंगड तरीक्यान कसं लायक तूं आन्सर दिता कर न्हू तर हें ताजे खातीर हांव रिक्वेस्ट करता की असं तुमी कसन म्हळ्यार अशी पुरो पर्सनल डिटेल्स हें पुरो प्लीज चॅट GPTन घाल नाका ती आनी चॅट GPT कसनय निमगू नाका ती म्हळ्यार पर्सनल विशयो आनी म्हळ्यार तुमगे पर्सनल म्हळ्यार डॉक्युमेंट्स आनी हें पुरो केन्नाय अपलोड करनाका ते तुमी कोण आसनाका इमेजीस क्रॉप करचे असले री त्या इमेजीस ब्लेंड करचे असले री ते कसन करता न्हू आनी तुमी तुमगेले पर्सनल डिटेल्स आनी पुरो पर्सनल डॉक्युमेंट्स आनी तुमी घालतना अपलोड करता ते प्लीज रिक्वेस्ट कर नाका ती मस्त प्रॉब्लेम येताले म्हळ्यार त्या चॅट GPT पुरो आमगेलें इन्फॉर्मेशन घेता आनी तागेर स्टोर करता आनी सांगचें जायना की कसन मिसयूजय करचें जाता सांगचें जायना काय प्लीज तुमी आसना पर्सनल डिटेल्स केन्नाय घालनाका ती अशी नॉर्मल तुमकां चॅट तुमकां म्हळ्यार रिसर्च कशें जाल्यार करा ती पळया ती सर्च करतना तर प्रॉपर आन्सर दिना बट केन्नाय आसना केन्नाय बिलीव करना ती बट आयची काळांत न्हू जेनझी आनी पुरो न्हू पुरा चॅट GPT आतां एक पळयत आसत आनी सॅलरी कसन की नेगोसिएशन करता आसली तर चॅट GPT निमगीत आसा ती की हांव सॅलरी कशी नेगोशिएट करी येता हें कसन भाई तूं पुरो चॅट GPT केल्यार रे तो आमी कशी मागीर इम्प्रूव जाताले आमकां एक्सपिरियन्स कशी मेळटाले आमी अशी शिकले न्हू पळोवन दुसरो निमगून आमी आतां चूक करता ती हें पुरो चॅट GPT निमगी ना अरे सॅलरी कशी नेगोशिएट करी येता येतराच्या ऑटो कशी उरल्यो येता अरे बापरे हे आईची जेनझी न्हू फूल डिपेंडंट ऑन चॅट GPT यांची AI ह्या पुरा तुमी करा ती बट तुमी स्वताय फर्स्ट वाचू का की कसन बरयलां हां ताजी मागीर तुमी पळया ती भाई म्हणटास की ना इट रिलेटेड आस की ना ते डोंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन चॅट GPT ह्यांची म्हाका सांगचें आसलें तुमी तुमगे रिसर्च करा घेया ती टॉपीक बट तुमी थोडे तुमगेले आउटपुटय घाला ती सॉरी आउटपुट नाही इनपुट घाला ती आम्मान लंच रेडी केला शीत हो उपकरी कारत आनी आंबुली घालून लायक करून गशी केलेली ना तें आसा तर जेवण रेडी हांव आतां जेवता तर हांव आतां भायर सरला आनी असो हांगा मस्त वार आसा की थंड लागता असं म्हळ्यार वत आसूनय आसना अशी फील जाता की थंड आसा आनी शेक जायना वता फटाफट चिके ऑलरेडी लेट जाला थोड्या दिवसांत यावे ब्रिज आतां स्टार्ट जाता हो ते आतां काम चालू आसा आनी वयरची ब्रिज आसना त्या सीधा सांताक्रुजा वता आनी हे बँड्रा दाखून आयला PKC दाखून आतां हे कनेक्ट जाता वकोला ब्रिजाक आनी ते ब्रिज कनेक्ट जावन सीधा सांताक्रुज एअरपोर्ट तर मुंबईन तो मस्त कनेक्टिविटी आतां जाला फूड ना आशिल्ले फूड खाली एक ब्रिज आशिल्ले ते येद्राचे वकोला ब्रिज एक ब्रिज आशिल्ले आतां पुरो कनेक्टेड जाता असो म्हाका आतां च्या जेवका म्हाका टायम जाले च्या पिवचेक आतां पळय आतां काही सोदीत आसा लायक च्या काही मेळटा करून तो हांगा च्या घेतला मेगा स्पेशल च्या म्हाका हांगा मेळ्ळें म्हळ्यार आमचो चड म्हळ्यार दूद चड आसता आनी उदकाची घेवन आसता करून बेस्ट च्या आसता Later that same evening. जस्ट आता घरकडे आयलो आनी हांगा आतां म्हाका आतां जेवण दिता आसा आज अम्मान कसन केला गो तसं रुलां भाकरी तर आतां रात्री हांव आतां रुलां भाकरी खाता आसा अम्मा तुगे जालें जेवण ओके अम्माने रुलां भाकरी केले आनी आमगेले फेवरेट शिंगदाणा म्हळ्यार नेला कोडलो
ಹಿಂದಿಂದು ಶೆಂಗ್ದಾಣ್ ಮಂಚೋ नो हिंदींदू सिंगदाना आमची केलेंदू नाही आमची केले ते शेंगदाणो आमची केले शेंगदाणो आणि कन्नडांत नेलकोडलो होय ना मा नेलकोडलो कंचे म्हणजे कन्नडांतू आणि आमची केले शेंगदाणो आम्ही नेलाकडलं म्हणतात गावांत पुढे आम्ही शेंगदाण आम्ही शेंगदाण म्हणतात न्हू गांवांत तो नेलकोडलो म्हणजे आणि हिंदींतू सिंगदाना न्हू आणि मराठींतू मराठींतू शिंगदाणा कसं की प्रोनाऊन्सिएशन आमचं शिंग 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 असता त्यांचे चोळा अम्मा आज बावडी घालनी गो अम्मा बावडी घालले आज चिक्के आज लेट आयलो मला म्हाका चिक्के काम आशिल्लें ताजे खातीर अम्मान ताजे खातीर फस्टाची भाकरी आनी तीन खावन जाला आज चड कशें दनपार अम्मा तेंडल्या उपकार सरली वे अरे आज तेंडल्या उपकार काय वेता हांव तेंची लेखली अम्मान पुरा साफ सफाई करून जालो हांगा अम्माल हाताचे भाकरी इतलो व्हड आस पळय भाकरी हे कसो अम्मा इतलो व्हड भाकरी केल्लो तूं आजी पुरा पीठ लावून लायक कोण करपयला अम्मान आणि जत्ताल मागीर खातालो ओके घंटे जेल्लो तो देडू आणि हांव तो व्हिडिओ वाचन करता तुमकां पुरो जाणांक आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट टेक केअर